नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. भारतान फाटल्या एका दशकात आपली अर्थव्यवस्था दुपेटीन वाडोवन संवसाराक अजाप केला. देशाची मजबूत अर्थीक नीती आणि संरचनात्मक सुधारणांक लागून GDPत व्हडा प्रमाणात वाढ जाल्या. भारत आणि अमेरिका, चीन, जर्मनी आणि जपाना उपरांत संवसारांतलो आता 5वो सगळ्यात व्हडलो देश जाला. 2027 मेरेन भारत देश जपान आणि जर्मनीक फाटी सोडपाची शक्यताय आसा. भारताचो GDP 2015 वर्सा $2.1 ट्रिलियन आशिल्लो, जो 2025 वर्सा वाढून $4.3 ट्रिलियन इतले जाला. ताका लागून भारत संवसारीक पावड्यार अदीक घटमूट जायत आसा. गोयचो शिगमो राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पावड्यार व्हरपाक तशेंच गोयचे दायज संवसारभर पावोवपा खातीर गोय सरकार यत्न करता. शिगमोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान सांस्कृतिक पर्यटनाचो प्रचार करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. काल सांजे पणजे शिगमोत्सव मिरवणुकीचे उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, पर्यटन संचालक केदार नाईक आणि पणजी शिगमोत्सव समितीचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. कल्चरल टूरिज्म प्रमोट करने के लिए आज शिमगो उत्सव गोवा का ये ट्रेडिशनल शिमगो उत्सव हम राजधानी में मना रहे हैं। गोवा के लोगों के साथ साथ पूरे देश भर में से टूरिस्ट ये शिमगो उत्सव देखने के लिए आते हैं। मैं कल्चरल टूरिज्म प्रमोशन के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सही में हमारा शिमगो उत्सव फेस्टिवल आज पूरे देश और विदेश में पहुंचा है, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। रोमटा मेळ आणि चित्ररथांनी ह्या वेळार लोकांचे मन जिखले. पारंपारीक रोमटा मेळ, घोडेमोडणी, कुणबी नाच, तोणया मेळ, गोफ, मोरुलो, धनगर नाच अशे गोयचे लोकनाच आणि वेशभूषा सर्तीतल्या वांटेकारांनी प्रेक्षकांची बरी मनरिजवण केली. खासदार निधी खाला राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी दिवचल नगरपालिकेक शववाहिका भेटयल्या. ह्या वेळार दिवचलेचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, उत्तर गोयच्यो जिल्लोधिकारी डॉ. स्नेहा गिते आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. खासदार निधी येवजणे खाला राज्यभरात हातात घेतिल्ल्या प्रकल्पांविशीं सदानंद शेट तानावडे हांणी ह्या वेळार माहिती दिली. बरी रसवेन आमी ह्या म्युनिसिपालिटीक दिवपाचे आज सुद्धा कार्यक्रम जातात, हेणोर करतात, जशें दोतोरान म्हणलें ताचो फायदो सगळ्यांक आसा. त्यामुळे ती आपली सगळ्यांची केवळ नाटेकर जरी अध्यक्ष असले असो जाल्यार सगळ्यांची आमची सामूहिक जबाबदारी आसा. आनी नाटेकर हे अशे व्यक्तिमत्व की ताका पोस्ट जाय अशें न्ही, म्हणजे सकाळ उठून क्लिनिंग करपाचें काम करपाची जबाबदारी घेणारे मनीस आसा. आनी त्यामुळे अशा मनशाक सगळ्यांनी सपोर्ट करपाची गरज आसा. हाच्या भितर राजकारण करूं जायना. सगळ्या कावन्सिलर जसे सतीशान सतीश आमचो सिनियर मोस्ट कावन्सिलर आसलो, तरी व्हड मनान सांगलें की ज्या वेळाचेर आमी अशा पद्दतीन सपोर्ट करलो तेन्ना ताकाय बरें दिसतलें की म्हाका सगळेच जाण सपोर्ट करतात. कोणे पांय ओडपाचो जर प्रयत्न करून ताचो काय नाटेकारान आपल्याक अध्यक्ष करून केन्नाच कोणाक सांगूं नका. पूण एखाद्याच्या नशिबान आसता त्या प्रमाणे सगळ्यांक त्याच्या नशिबान आसलें की नगराध्यक्ष जावपाक जाय, तो नगराध्यक्ष जालो. आनी त्यामुळे तो जातकच ह्या म्युनिसिपालिटी भितर बरें जर काम करूं जाय आसत जाल्यार सगळ्यांनी वांगडा जर रावन काम केलें जाल्यार तें जावपाक शकता. ह्या येवजणेचो निधी केंद्र सरकाराकडल्यान येता. ह्या प्रकल्पावरवीं बरी साधन सुविधा उबारप आणि जिणेचो दर्जो सुदारप हो ह्या येवजणेचो हेत आसा. दिवचलेचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी ह्या वेळार उलोवप जालें. प्रत्येकान आमी रात दीस लोकप्रतिनिधी विचार करूं जाय, त्याच्यात अभ्यास करूं जाय, ते फायलीचो पाठपुरावो करूं जाय. आणि ही करूनय जायना, ही गोष्ट जेन्ना मेळटा तितलोच तो आनंद एक्सप्रेस करूं जाय. दॅट यू नो दॅट कायंड ऑफ सपोर्ट दाखोवंक जाय. कित्याक ही जी हॉर्समॅन आसा ही आमच्या बिचोलच्या सबंद बिचोले खातीर आसा, बिचोले भायरूय आसा, आमच्या सगळ्या 14 कावन्सिलरांक आसा. सो तांच्यांनी ती वेलकमिंग रिसीव करपाक जाय. तेन्ना जेन्ना करता तेन्ना त्या लिडराक मातशी स्फूर्ती येता. येस, आपूण जे म्युनिसिपालिटी खातीर कितें काम केलां हे खरोखरच एक बरें काम केलां आणि हे सगळ्यांक जाय जाय तशें काम केलां.
जर असो जर रिस्पॉन्स ना कदाचित फुडलो प्रोजेक्ट करपाक त्या लिडराक तितकी स्फूर्ती येना. एक खिच्या लिडराक जर काम करता जाल्यार सहसा अपेक्षा कांयच नसता. अपेक्षा तितकीच आसता की ॲटलिस्ट एप्रिशिएट करपाचो आणि सपोर्ट करपाचो. प्रियोळ प्रगती मंचान गोवा शिपयार्ड आणि मणिपाल इस्पितळाच्या जोडपालवान आयज प्रियोळ मतदारसंघात कॅन्सर तपासणी शिबिराचे आयोजन केले. प्रियोळचे आमदार मंत्री गोविंद गावडे, गोवा शिपयार्डाचे अधिकारी, मणिपाल इस्पितळातले दोतोर आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांची भलायकी बरी उरची ह्या खातीर हे शिबीर आयोजित केल्ल्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले. I am very much thankful to the Goa Shipyard Limited ज्यांच्यानी हो फुडाकार घेतिल्लो आसा. प्रियोळ प्रगती मंचान ताका तेंको दिल्लो आसा. सगळ्या प्रियोळच्या म्हज्या महिला भगिनीक आनी ज्यो जेंका थोडेशे एक हेल्था विशयी प्रॉब्लेम्स आसात तेंच्यांनी हे आपले निवारण करून ह्या कॅम्पाचो लाभ घेवचो आनी आपले आरोग्य जे आसा तें आरोग्य सांबाळपा खातीर प्रयत्न करचो इतलोच उद्देश आसा. आमदार ह्या नात्यान आमची जबाबदारी फक्त डेव्हलपमेंट करप न्ही, ह्या लोकांचो हेल्थ एस्पेक्ट जो आसा तो पळोवप आनी तेजे खातीर ही फॅसिलिटी आमी उपलब्ध करून दिल्ली आसा. भलायकेची तपासणी करून घेवपा खातीर वाठारांतल्या लोकांनी ह्या शिबिराक बरो प्रतिसाद दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शहीद भगत सिंग, राजगुरू आणि सुखदेव हांकां श्रद्धांजली ओपल्या. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या समाज माध्यमाचेर व्हिडिओ जारी करून सांगला की आयज आमचो देश भगत सिंग, राजगुरू आणि सुखदेव हांच्या सर्वोच्च बलिदानाची याद काडटा. तांचे स्वतंत्रता आणि न्याया खातीरचे यत्न आमकां प्रेरीत करतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. इस मिट्टी की सौगंध खाकर हमारे वीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी. इसी माटी में 100 साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था और जब उसके पिता ने पूछा कि क्या बो रहे हो तो वो बोला कि बंदूकें बो रहा हूं. पिता ने पूछा कि बंदूकों का क्या करोगे? उस बालक ने कहा अपने देश को आजाद कराऊंगा. उसी बालक ने बड़े होकर बलिदान की वो ऊंचाई हासिल की जिसे आज भी छूना मुश्किल है. वो बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे. वेव्स यंग फिल्म मेकर्स ह्या सर्ती खातीर देशभरांतल्यान 1300 परस चड सर्तकांनी नाव नोंदणी केल्या. हातूंतल्या 20 सर्तकांची निमणे वळेरेंत निवड जाल्या. अमोल गुप्ते आणि चैतन्य चिंचळीकर हांचे मार्गदर्शन तशेंच व्हिसलिंग वुड्स इंटरनॅशनलाची मजत ह्या सर्तकांक मेळ्ळ्या. सरकाराची फिट इंडिया मोहीम फुडें व्हरतना डीडी न्यूजान दिल्लीत वॉकथॉनाचे आयोजन केल्ले. प्रसार भारतीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, डीडी न्यूजाच्यो महासंचालक प्रिया कुमार आणि एडीजी पंकज कुमार पांडे हांणी 5वो बावटो दाखोवन वॉकथॉनाची सुरवात केली. ही वॉकथॉन सर्तीक दूरदर्शन भवना कडल्यान सुरवात जाली आणि इंडिया गेट सर्कलाक फेरो मारून परत ती दूरदर्शन भवना कडेन सोंपली. सुमार 4 किलोमिटराच्या ह्या वॉकथॉनात शेकड्यांनी लोक वांटेकार जाल्ले. दादल्यांच्या गटात राहुल शर्मा पयल्या सुवातेर जाल्यार बायलांच्या गटात प्रतिभा पयल्या सुवातेर आयली. 40 ते 50 पिराय गटात असीम मिश्रा पयल्या सुवातेर आयले. IPL T20 क्रिकेट सर्तीत आयज सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स पंगडा मदीं पयलो सामनो जाता. हैदराबादात दनपारां 3:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जाल्ली. आयची दुसरी मॅच चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्सा मदीं चेन्नईत सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातली.
पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।